नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पंचायत वाठारांतली घरपट्टी रद्द करप चुकीचो निर्णय आशिल्लो, मुख्यमंत्र्यान केले मान्य। लोकांच्यो अपेक्षा शक्य तितल्यो पुराय करपाचो यत्न केलो। फाटल्या सरकारांची रीण फारीक केली। बजेटावेले चर्चेंत मुख्यमंत्र्याची वक्तव्यां। रेड्डीक गोंयचो लोकायुक्त म्हणून राज्यपालान सोपूत दिवचो न्ही, एनजीओची मागणी। लोकायुक्त कायदो बदलूंक लायलो म्हणून रेड्डीचेर टिका। हय सायबा, लोकायुक्त नाका, शुक्रारा मेळटले राज्यपालाक। मायनिंग बुडलें म्हूण मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक पॅकेज दिवपाची सरकाराची पद्दत सामकी चुकीची। सरकारान घाला चुकीचो पायंडो। प्रुडंटाचे डिबेटींत अर्थीक तज्ञाची टिका। पेडणे स्वाभिमान नागरिक समितीचो मोपा विमानतळाक तेंको। कितेंय जालें तरी विमानतळ जायच। विजय सरदेसायाचो विरोध अनाठायी। समितीचो आरोप। 6 एप्रिलाक पेडण्यात जाहीर सभा। अर्जेंटिनाचे जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो नवे पोप। मध्यान राती व्हॅटिकनाची घोषणा। फाटले 1000 वर्सांत पयलेच फावट युरोपा भायलो अमेरिकेचो पोप। पयलोच जेजुईट। नवे पोपाक जगभरांतल्यान येवकार। आनी खेळा मळार फोंड्या जाली पयली अखिल गोंय स्विमींग सर्त। फोंडा स्विमर्सान घडोवन हाडली बांदोडकार यादस्तीक सर्त। खबर विस्तारान। पंचायत वाठारांतली घरपट्टी रद्द करप हो चुकीचो निर्णय आशिल्लो हें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मान्य केलां। पणजे कांय नागरिकां वांगडा बजेटाचेर भासाभास करतना तांणी एक गजाल सांगली। ही सुविधा हाचे फुडें फक्त गरीब फामिलीक लागू जातली हें ताणें स्पश्ट केलें। फाटल्या वर्सभरांत लोकांच्यो शक्य तितल्यो अपेक्षा पुराय करपाचो आपणे यत्न केलो। मात फाटल्या सरकारांची रीण फारीक करता म्हणसर आपल्याक नाका शेवट जालें अशेंय ताणें सांगलें। The bridge is 74% completed physically. 30th May is my target date for inauguration. In 7 months, 12 days. 8 महीने मिल रहे हैं। To show that you can do it. Zuari bridge in 36 months. I agree. It should have now started. So I have issued instruction that by 30th, if central government does not permit, we are going from inviting tender. NIT का नाम नंगा 30 जून पर है। जर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट ते थक मारू आम्ही करूया। 8 major bridges which were promised out of 11, the consultants are on the job. Panchayat tax abolition probably was not a very appreciated decision, though it was an assurance of the Bharatiya Janata Party. So we have already reversed the decision and now it is applicable only to BPL payments. So panchayats are free to collect tax. I saved 10 crores. Thank you. A lot of people say that I don't admit it. There is one mistake which I can admit. Go to the university if someone has gone. To the left, भितर रातचे वतून गडा चालू असता. वचून पळया म्हणतो. 189 footings of huge size. तुमका सांगपाक सांगता दिसाक 100 to 150 cubic meter of concrete is being poured there. A hall which will be 120 meters by 90 meters without a single pole in between. येणाऱ्या सप्टेंबर महिन्याच्या एंडाक 8000 लोकांक बसपाक स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी विल बी अवेलेबल नेक्स्ट टू द युनिव्हर्सिटी. पण पणजी चड ना ग्रह आधार जवळजवळ 28,000 बायलांक ऑलरेडी मेळटा. बाय इयर एंड इट विल बी मोर दॅन 1 lakh. The GDP ratio, which is rising around 30%, what does the government propose to do and how do they plan to mitigate it? That GDP ratio about 28 is considered as very safe. In Goa, in short term, it may even go to about 32% because of drop of GDP, not because more loans are taken. Because GDP has dropped, crushed because of mining by 20%.
you may find GDP ratio, debt GDP ratio going to even 33%. But that is only a jugglery of, yeah. In real terms, you have to see what are the loanings. बी सुदर्शन रेड्डीक गोंयचो लोकायुक्त म्हणून राज्यपालान सोपूत दिवचो न्ही अशी मागणी कांय राजकी फुडाऱ्यांनी एनजीओनी केल्या. न्यायाधीश रेड्डीचे नेमणुकेक एनजीओनी आव्हान दिलां. गोंयाक खर लोकायुक्त जाय, पूण तो कायदो बदलपाची सुचोवणी न्यायाधीश रेड्डीन कित्याक केली हाची जाप ताणें दिवची अशें आदवोगाद आयरिस रॉड्रिग्स म्हणटा. रेड्डीक परत हैदराबाद धाडचो, गोंयाक हय सायबा लोकायुक्त नाका अशेंय संघटना म्हणटात. ते शुक्रारा राज्यपालाक मेळटले. My request to His Excellency the Governor of Goa, B.V. Vanchu, is in these circumstances not to administer the oath of secrecy, oath of office to Justice Sudarshan Reddy as Goa's Lokayukta. The selection of B. Sudarshan Reddy has been done is questionable. My first complaint before the Lokayukta would be to an act of utter maladministration by the Honorable Chief Minister. Justice Sudarshan Reddy also needs to explain to the people of Goa as to why he suggested to the Chief Minister those draconian and uncalled for amendments that were passed in the last assembly. It would be a very tough task to embarrass a retired Supreme Court judge, but come what it may, if Goa is not getting a sturdy Lokayukta, it would be our duty to send Justice Sudarshan Reddy back to Hyderabad from where he is coming. मायनिंग बुडलें म्हूण मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक पयशे आनी स्किमी वांटपाची सरकारान चालू केली ती पद्दत सामकी चुकीची. ती बंद करची अशी मागणी गोंयांतल्या अर्थीक तज्ञांनी केल्या. अशे तरेन सरकार पयशे वांटपाक लागल्यार तो सामको चुकीचो पायंडो पडटलो अशें उद्देगपती मनोज काकुल्यान म्हणलां. पंचायतींतली घरपट्टीच न्ही तर पेट्रोला वेलो वॅट रद्द करपाचो निर्णय सरकारान फाटीं घेवचो अशी सुचोवणी प्रुडंटाच्या डिबेटींत उलयतना प्रभाकर तिंबलेन केली. गिविंग डोल्स फॉर बिझनेसान तुम्ही फेल झाले फॉर वॉट एवर रिजन्स ताका तुम्ही डोल्स दिवप हें बरोबर नाही. आता टेक द केस ऑफ एक्झाम्पल आता अनाउन्स केला ते बिकॉज ऑफ मायनिंग सेक्टर अफेक्टेड पीपल. जर कोण बाबा सॅलरीड पर्सन आशिल्लो ताजो जॉब लूज जाला बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट डिसिजन्स ऑर कोर्ट डिसिजन्स एंड ऑल दॅट जाल्यार ताका बेनिफीट दिवप बरोबर. पुणून एक कोणाचो जर धंदो बंद जाला बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसिजन ऑर गव्हर्मेंट डिसिजन आनी ताका जर तुमी जर आतां डोल दिता जाल्यार फाल्यां हो प्रेसिडंट सेट जातलो प्रत्येकाक तेंच करचें पडटलें न्ही. फाल्यां गोंयच्यो सगळ्यो प्लास्टीक इंडस्ट्री आसा त्यो बंद करच्यो पडल्यो. तांचे सो ते सगळे प्लास्टीक इंडस्ट्री एकठांय जातले सीएमा कडेन येतले आतां बंद केलें तुवें प्लास्टीक बंद जालें सो आमकां कितें आमकां पॅकेज दी. One advice that you want to give Chief Minister when he's writing his budget speech? I think that he should restore the taxation side. I will say he should restore the house tax to panchayats. First of all, actually he should do what he has undone. Second thing, he should have a VAT on petrol. ते इगोचे घेवन बसप ना because if petrol म्हणटे it is a scarce and priceless commodity. तो चिमटो लागपाकच जाय तो यूज करता तेन्ना लोकांक. ते आमी सवाय केले आनी पयशे सगळे घरांनी पावले ही पिशपणां. पेट्रोल यूज करता तो पेंट लागपाकच जाय आनी डोल्स पळय दितात ते फक्त मायनिंगाचे सुद्धा मायनिंग पॅकेज सुद्धा of course because there is no insurance company which insures business risk. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.